ट्युरिस्ट लोक हे गोंयान येवपाक सोदता, कित्याक हांगाचे वातावरण इतले सेफ आसा जशें की खंयच्याच इंडियेन सेफ ना ती स्टेट आमची गोंय आशिल्ली. पूण आयज हे फाटल्या 1.5 म्हयन्याक आमी पळयता मर्डर, किडनॅपिंग, रेप हे चालूच आसा. आनी हाजेर आळो घालपाक आमचो होम मिनिस्टर सामकोच फेल जाल्लेलो आसा. आनी ताका ताजे दुसरे कामान तो इतलो व्यस्त आसा की ताका गोंयांच्या सरकाराच्या बायलांच्या भुरग्यांचे ताका पडलेले ना वयल्यान तो जबाबदारी आवय बापान घेया म्हणटा. तूं बाबा सीएम रावन जबाबदारी घेवंक शकना जाल्यार तो सीएम पद सोड. संस्कार हे दिले म्हणून जायनात, त्या भुरग्याची माहोल तसो आसपाक जाय. त्या प्रमाणे सगळे ताका लागून आमचे संस्कार मागीर गोंय आसूं जाय. गोंयचे जी पळय जबाबदारी आसा पुलीस डिपार्टमेंट जावं आमची तांकांय बी तांची जबाबदारी आसा. आमची जे पळय मिनिस्टर आसा, सीएम आसा, बाकीचे जे सगळे मंत्रिमंडळ आसा तांची बी तितलीच जबाबदारी आसा आनी तांचे बरोबर नागरिकांची बी आसा. तेन्ना हांव सांगूं सोदतां आमच्या सीएमाक की तांणी आतां खंयचेच हे करनासतना कडक जावचें. आयज म्हाका दिसता हे जे गोंयांत जाता पळय ते चड जाता, जे आमकां लेडीज जावं आमच्या भुरग्यांक एक कांय सेक्युरिटी ना आनी भंय दिसता. भंय सारकी चड चलोन भोंवपा पासून एक दिसा पासून जाल्यार आमकां जाल्यार तरी भंय सारकी. सो हें जावपा नाका. जरी तर त्या चेडवाचेर कसलोच अत्याचार ना जाल्यार हेजे कपडे तशेंच आसूंक जाय आसले. हितून कितेंय पूण फाऊल प्ले आसा, कितेंय पूण कारण आसा. आयज नरेंद्र मोदी बेटी बचाव बेटी पढाव, बेटी बचाव बेटी पढाव हे स्लोगन सगळे आख्खो देशभर चलता. खंय आसा, खंय आसात गोंयचे वो पुरा हिंदुस्तान एक चली और एक बायल मनीस सुरक्षीत आसा. आवाज तर आयज आमचे मामीचो आसलो, तुमी पळयतले आसले कशी उलयता पळय ती. हांव मागता सगळ्या बायलां कडेन फुडें सरा मामीचो आवाज आनी गाजया गोंयांत आनी गोंय आमचे वयर दवरा. जो एक फावटी रेप करपाचो चिंततलो, विचार करतलो तो सुद्दां ताका भंय भिवून ताणें थरथरपाक जाय. अशी तांकां पनिशमेंट दिवपाक जाय. आनी जर ही पनिशमेंट तांकां जर दिवपाक जर जायना, तांचे कडेन गव्हर्मेंटा कडेन जर जायना जाल्यार हें सगळें पब्लिका कडेन तांकां दिया रेपिस्टांक. तेंचें कितें करपाचें तें पब्लीक करतलें. Come on the roads now. We have already started coming. Now this is a peaceful dharna. I want to ask that day. See, there is a mismanagement. Home Minister and his minister, they don't know to manage their police personnel in a proper way. Why there were only a small crowd which went to Sakri? Why there were thousands of ladies on the road of Sakri from BJP side? That time thousands of ladies could come on the road and not today? When so many incidents are taking place? Where are they? And if they have only in Sakri they try to show their majority, why they cannot show why they cannot come to on the roads and question the government? They should have the guts to question the government also. And what do you say about the Women Commission has not acted on this? Women Commission actually has supposed to take the cognizance of all these cases. But each and every one, some days back, we had taken one case to DGP. At that time when we asked him, I'm not naming the person because it is a sub judice case. He said, we have given it to the Women's Commission. We are trying to pass the ball from one table to another, which is also BJP ladies who are sitting there in the Women Commission. So it is very clear that officers they want to shove their responsibility, put it on Women Commission. But Women Commission has not taken any action against that person as yet. So what is Women Commission also doing? आमी तर आमच्या भुरग्यांक फ्रिडम तर दिना जाल्यार आमी कोण दितलो, खंय वयतली? आमचें सुंदर गोंय सगळ्यांक खबर आसा, सुसेगाद गोंय. आमकां सुसेगादपणां रावंक दिवप ना. सो म्हाजें मागणें तुमच्या मुद्देन दवरता, तुमच्या सगळ्या लोकां मदीं दवरता. तुमी रिसन करा कितें बरें कितें वायट, आनी आमकां जस्टीस तुमच्या हातीन आमच्या चेडवांक आमच्या भुरग्यांक आवय बापायक मेळूंक जाय. पुलीस काल SP उलयला ते हिसपान वद्द ताणें स्टेटमेंट दिला तसो दिवंक ना. ताणें स्टेटमेंट सारकोच दिवंक जावं. कित्याक कोण
अशें चेडूं एकले वचून न्हांवंक सोदी शकना एका बिचीर तेच्या बरोबर कोण आसलो तेजो रोप हूंय गेले कोण चेडूं जीव दिवपाक पासून वयता जाल्यार आपणाची पॅन्ट आनी शर्ट काडिना कोण कितें तरी सारकी फूल स्टोरी सांगूंक जाय बेश्टेच कितें वद्द सांगल्यान सगळ्या लोकांक आमच्या आख्ख्या गोंयच्या लोकांक तरी दुवान घातलेली आहा हें अशें घडोवप कान्ना आनी ह्यो क्रायम आतां चड वाडलेले आहेत दिसांनी आनी आतां तुमी जाणा पॅन्डेमिकाच्या टायमार आतां मास्कां घालता आनी तुमी जाणा सगळे हिंगासर मास्कां घालून भोंवता आनी ही एडवांटेज हे लोक पळय असले वायट सिजनांनी भोंवतात तांकां एडवांटेज मेळटा ताका लागून पुलिसींनी चड विजील रावंक जाय आनी चड करून हे बिचीचेर फाटीं ह्याच जाग्यार हांव उलयलोलो की गव्हर्मेंटाक आमी सांगलेलें की ह्या बिचीचेर तुमी लायफ गार्ड दवरा म्हणून आनी हे तो लायफ गार्ड आसले जाल्यार व्हडले घडोवंक पावपाचें नासलें एटलिस्ट गोंवपाचें कोण थिंगा येयला कोण रातो येयला जावं दिसाचो येयला जाल्यार गोंवपाचें लोकांक आनी व्हडलें घडोवप उपकारना ताका लागून मागता अशें जावंक उपकारना आनी आमी कंडेम करताय जाला ताका Big shame to say that our beautiful Goa, which was once so peaceful, today is become the crime state of India. We have had so many rapes and crimes against women, and everything is just passing. I would like to ask the Home Minister, CM, the other day when the 2 girls were raped at Banauli, minor girls were raped at Banauli, he asked the parents to take care and keep the girls at home. I would only ask one question today. This happened during the day. Now what are we going to do with our girls during the day? This is my question to the government. If you do not take the right steps and give this girl justice, then I think the people will give justice to the girl. Thank you. सुरक्षा दी सगळ्या बायलांक सुरक्षा दी बेटी बचाओ गोवा बचाओ बेटी बचाओ गोवा बचाओ बेटी बचाओ गोवा बचाओ बेटी बचाओ गोवा बचाओ निकाल जा